सरकाराची सुधारित दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा मेडिकल इन्शुरन्स स्कीम फाटली 2-1 वर्सां जाली चल्ल्या. हालींच हे स्किमीत सरकारान सरकारी कर्मचाऱ्यांकूय आस्पावन घेतले. कांय सरकारी कर्मचाऱ्यांक मेडिकल रिएम्बर्समेंट स्किमी परस ही कॅशलेस मेडिकल इन्शुरन्स स्कीम आकर्शक दिसता म्हूण सरकारी कर्मचाऱ्यांक DDSSYत घेवपाचो पर्याय उक्तो केला अशें मुख्यमंत्री पर्रीकार तेन्ना उलयल्लो. मात सरकारी कर्मचाऱ्यांक ही स्कीम लागू करून 4 म्हयने जाले. आतां मेरेन फक्त 3,376 कर्मचाऱ्यांनीच DDSSY खाला रजिस्ट्रेशन केलां. गव्हर्मेंट एम्प्लॉईसांक ही येवजण ओपन केल्या, ऑप्शन दिल्ली आसा की तांणी हातून रावचें, DDSSYन रावचें किंवा तांची गव्हर्मेंट रिएम्बर्समेंट स्कीम आहा तातूंत रावचें म्हणून. तांचे जर सुद्दां लोक पळयले जाल्यार 3,376 गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज तांणी कार्डां केल्लीं आसा. सरकारी कर्मचाऱ्यांची संघटना ह्याच मताची. मेडिकल रिएम्बर्समेंट येवजण DDSSY परस कितल्याशाच गजालींनी खंय बरी. DDSSYक वैजकी उपचारांचे कव्हराची मर्यादा आसा, मात मेडिकल रिएम्बर्समेंट स्किमीचें तशें ना. थंय कितलोय म्हारग उपचार घेवंक मेळटा. सरकार खर्चाची भरपाय करता. मेडिकल रिएम्बर्समेंट स्किमीन कितें जाता, तुजो टोटल कॉस्ट पळय आसा तो गव्हर्मेंट रिएम्बर्स करता तो आफ्टर द एक्सपेन्सीस आर इनकर्ड. एट द सेम टायम कोटेशन जरी तर एम्प्लॉईजान हाडून दिलें की आपल्याक अमको खर्च जातलो म्हणून, जाल्यार 80% ऑफ द टोटल एक्सपेन्सीस गव्हर्मेंट इज सँक्शनिंग इन एडवान्स ऑन द कंडिशन दॅट विदीन 30 days तुवें तो एक्सपेंडिचर बिलां हाडून दिवची आनी तो तुजो एडवान्स हें करचो, एडजस्ट करचो म्हणून. म्हणटकूच ह्यो फॅसिलिटी आसतना आनी तितून तुका टोटल एक्सपेन्सीस मेळटा. तो जावं तो 15 लाख 15 लाखांची वयर जावं 20 लाख कितेंय जावं तो टोटल एक्चुअल एक्सपेन्सीस आहा पळय तो रिएम्बर्स जावन येता. आनी हितून दुसरें हें म्हटल्यार हांव म्हणटालो पळय ते प्रमाणे जे इक्विपमेंट्स जे यूज करता, स्टँड वो ते वाल्व्स वो कितें, ते सेम क्वॉलिटीचे आसता वो ना. जे रेप्युटेड हॉस्पिटल्स आहा लायक हिंदुजास, टाटास आनी आमची गोंयची अनेक प्रायवेट हॉस्पिटल्स आहा तीं, ते सेम क्वॉलिटी इन्स्ट्रुमेंट्स यूज करता की ना होय पेशंटाचे मतीन हें आसता. गव्हर्मेंट सर्वंटाक कशें दिसता की मेडिकल रिएम्बर्समेंट स्किमीन जरी तर रावलो जाल्यार इन केस ऑफ मेजर सिकनेसीस आपण जरी तर दुसऱ्या हॉस्पिटलांनी, रेप्युटेड हॉस्पिटलांनी गेलो, फर्स्ट क्लास हॉस्पिटल्स जी इंडियेची लिस्ट जी आमी मानतात तितूनय जरी तर आपण ते प्रोसिजर केलो जाल्यार आपल्याक बरो ट्रिटमेंट मेळटलो अशें दिसता. पेशंटांनी गव्हर्मेंट एम्प्लॉईजांनी सांगलेलें आसा म्हाका, जे कोण ऑप्ट करिना पळय तेणी, की तो कॅमोचो क्वॉलिटी बरी आसता, ते स्टँडाची क्वॉलिटी बरी आसता. हेका लागून एम्प्लॉईज प्रिफर करता की मेडिकल रिएम्बर्समेंट एक्झिस्टींग स्किमीन वचपाक. म्हाका दिसता हे स्किमीन आनीक ड्रास्टीक चेंजीस जावंक जायो. गव्हर्मेंटाची हितून लक्ष आसूंक जाय ती इम्प्रूव करपाक. ती क्वॉलिटी ऑफ हे पळय आसता इक्विपमेंट्स यूज करता, स्टँड वो आनी वाल्व्स वो कॅमो हें करता, तो सेम क्वॉलिटीचो आसा वो ना हें करपाक एक एक्सपर्ट कमिटी जरी तर काडून गव्हर्मेंट तितून तर मॉनिटरींग करीत जाल्यार म्हाका दिसता आनीक गव्हर्मेंट एम्प्लॉईजांच्या मनान जिखोन गव्हर्मेंट हितून हें करूंक शकतलो, ती इम्प्रूव करूंक शकतलो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे.